हे गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप सो तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा आनी सकाळी सकाळीच आयज ब्लॉग स्टार्ट करता आनी आमची च्या बीन जाल्ली आसा सगळी आनी हलकोसो भायर न्हय पावस पडटा. एकदम वातावरण मातशें सेपरेट आसा आयज आनी असोच पावस चालू उरो न्ही. आनी थंबनेल पळोवन तर तुमकां कळत आसतलें. सो गायज मामान न्हय आमकां आयज पोटींग हाडून दिल्लें आसा. पोटींग म्हणजे कितें? पोटींग म्हणजे गावठी सुंगटां. सो जे जे गांवान आसा तांकां खबर आसतलें पोटींग म्हणजे कितें तें. सो तरी बट हांव तुमकां सांगता पोटींग म्हणजे गावठी सुंगटां. आमच्या हांगसर ताका पोटींग म्हणटा. तुमच्या हांगसर कितें म्हणटा तें म्हाका कमेंट करून सांगा. सो ते सकाळी सकाळीच मामान आयज हाडून दिलें आमकां. आनी खरें सांगूंक जाल्यार पोटींग आतांच्या हितून पोटींग मेळनात. मेळ्ळे सुद्दां जाल्यार इतले म्हारग मेळटात. सो मेन म्हटल्यार ते मेळपाक मुश्कील आतांशें. बट आमच्या हांगसर आमच्या गांवांत मेळटात ते आनी लोक वयताच धरपाक म्हणटा तशें पोटींग. सो सॅटर्डे संडे आसले काय स्पेशली सगळे पोटींगाकूच वयता आसतले. जे जे व्हिडिओ पळयता तांकां खबर आसतलें. थोडे वयताच आसतले. वयता की ना कमेंट करून सांगा तुमी म्हाका. सो गायज मामान हाडून दिल्ले तेची रेसिपी आयज तुमकां शेअर करतले कशें कितें पोटकाचें हुमण करप तें. आनी मेन म्हटल्यार तुमकां पोटींग कितें आहा तें दाखयता. कारण थोड्यांक खबर नासतलें. थोड्यांक खबर आसता पोटींग म्हणजे कितें तें. थोड्यांक खबर नासतलें. सो तांकां पयलीं दाखोवन घेवया कशें कितें आहा तें. सो गायज चला तर पयलीं तुमकां हांव पोटींग दाखयता. सो फ्रेंड्स ही आसत ती गावठी सुंगटां. पळोवं शकता तुमी. आमच्या हांगसर न्हू हेका पोटींग म्हणटात आमच्या भाशेन. आनी पळोवं शकता एकदम गावठी सुंगटां म्हणूं शकता तुमी. आनी कितली आसात पळया. एकदम फ्रेश आसा सामकी. आनी हेचें हुमण बीन भरपूर बरें लागता. टेस्टी लागता तोंडाक बी. सो ही आतां आमी क्लीन करून घेतली. दाखयता तुमकां कशें कितें क्लीन करप तें. आनी पळयात एकदम फ्रेश आसा सामकें. आनी हांगसर मम्मी क्लीन करून घेता हे. सो हे जेन्ना क्लीन करता पळयात आमी जेन्ना फ्रेश हाडले क्लीन करता तेन्ना ते एकदम हार्ड आसता. रोखडेंच क्लीन जायना. सो आमकां ते मिठाक बीन लावन दवरचें पडटा मातशें. बट आमकां तितलें त्रास पडोंक ना कारण हे मामान हाडून फ्रिजान दवरलेले. सो आमकां मिठाक बीन लावची गरज पडोंक ना. इजिली सोलतात ते. नाल्यार तुका सोलना हे. आनी कंपेर जर करीत तुमी सुंगटां आनी हे जाल्यार सुंगटां इजिली सोलतात आनी हे सोलना. सो हांगसर मम्मीन ते सोललेले आहा पळोवंक शकता. क्लीन केल्ले आसा. आनी सुंगटाकून हेचें हुमण एकदम बरें लागता कंपेर करीत जाल्यार. सुंगटांचें मातशें सेपरेट लागता आनी हे सेपरेट लागता. हे खुबूच बरें लागता. आनी हे न्हय आमच्या हांगसर पोय आसा. पोयतलें पोटींग म्हणटा आमी हेका. सो आमच्या हांगसर पोय आसा गांवानूच. सो थंयच्यान सगळे जाणां हाडटात हे. आनी पळोवंक शकता कशें कितें क्लीन करप. सुंगटां क्लीन करता तशेंच क्लीन करप. फकत हे मातशें हार्ड येता क्लीन करपाक. आनी सुंगटां इजिली क्लीन जाता. आनी हे पळयात क्लीन करून अशें दिसतात. सुंगटां भशेनूच दिसता पूण हे मातशें वेगळे आसता. गावठी सुंगटांय म्हणूं शकता तुमी हेका. सो गायज हे क्लीन करून घेता म्हणसर हांव तुमकां मिरसांगेचें वांटप कशें कितें काडप कितें साहित्य लागता तें दाखयता. तर फ्रेंड्स आतां आमी मिरसांग रेडी करून घेवया आनी तेका लागून जें सामान घेतलां तें दाखयता तुमकां. हांगसर एका नाल्लाची सोय घेतलेली आसा. हांगसर 2 कांदे, 1 चमचो हळद, इल्लीशी आमटण आनी हांगसर हरवो मसालो 2.5 चमचे. घरगुती हरवो मसालो आसा हो आमचो. सो गायज हे आसा मिरसांगेचें सामान. सो आतां मिरसांग आमी रेडी करून घेवया. आनी वांटप आमचें रेडी आसा. हांगसर वांटप पळोवंक शकता. जेन्ना तुमी वांटप वांटून घेता तेन्ना एकदम बारीक पेस्ट कशी करून घेवंक जाय कारण मागीर पोटींग बरें लागतात आनी तेका आनीक टेस्ट येता. सो वांटप तर आमचें रेडी आसा. आतां फुडलो प्रोसेस करून घेवया आमी. तर फ्रेंड्स ही पळयात आमची क्लीन करून जाली. हेका आतां आमी मीठ लावन दवरया. हांगसर मम्मीन 1 चमचो मीठ घातलेलें आहा. सो ही मिक्स करून आतां 10 मिनटां आमी दवरतली. हांगसर मम्मी 2 चमचे तेल घातलेले आहा. तेज्या उपरांत कांदो ऍड करतली आतां.
आणि कांदो परतून जाल्या उपरांत आता ऍड करतली आम्ही सुंगटां म्हणजेच आमचे पोटींग. ती बीन तशीच मातशी हलकीशी रेड कलर येयसर दवरूंक जाय. पळोवंक शकता तुम्ही तेका कलरूय येयल्लो आसा सुंगटांक आमच्या. तर आमची सुंगटां आसा ती रेडी आसा. आता आमी भितर ऍड करतली मिरसांग आणि मागीर उकडत दवरतली ती म्हणजे शिजत दवरतली. आणि मिरसांगेन हलकेशें मोमेन उदक ऍड केला आणि तेतूंतच ती आता शिजतली आणि तेज्या उपरांत जी बाकीची मिरसांग आहा ती ऍड करतली. सद्या तर अशीच शिजत दवरूंक जाय 1-10 मिनटां आमकां, कारण सुंगटां रोखडी शिजता, चड टायम लागना तेका. आणि अशी धापून दवरूंक जाय. आणि हांगसर आमची सुंगटां पळयात काय बरी शिजतात सामकी. तेंका कलरूय बरो येयला आणि वासूय एकदम बरो घमघमीत सुटलेलो आसा. सो तुम्ही हांगसर टमाट सुद्धा ऍड करू शकता, बट आमी ऑप्शनाक आमटण ऍड केल्ली आसा. हांगसर टमाट यूज करूंक ना, सो तुम्ही टमाट यूज करू शकता. आणि आमची सुंगटांय बीन बरी शिजलेली आसा हांगसर आता. सो आमची सुंगटां शिजून रेडी आसा. आता आमी ऍड करूया मिरसांग भितर आणि 2 मिरसांगे चिरून घातल्या मम्मीन हांगसर शिजतानाच. सो ते बीन मिक्स करून घेऊया आणि बाकीचे जे वाटप असले ते बीन हांगसर आमी ऍड करून घेऊया. आणि हांगसर मम्मीन सगळे जे वाटप असले ते ऍड केले. सो वाटप आणि सुंगटां आमी मिक्स करून घेऊया हांगसर. आणि इल्लेशें उदक ऍड करतली मम्मी हांगसर. आणि मम्मीन हांगसर परत ऍड केला मीठ 2 चमचे. सुंगटाकूय आमी सेपरेट लायल्ले आणि हांगसरूय परत ऍड केला. आणि आमचे पोटींग पळयात काय बरे दिसतात. सो एकदम टेस्टूय बरीच आसतली, कारण एकदम वास सुटलेलो आहा सगळीकडे. जर आमी सगळे ऍड केल्ले आसा, आता वेट आसा तो फकत खतखतो येयसर. तेज्या मागीर आमची पोडकांचे हुमण आसा ते एकदम रेडी. सो गायज वेट करूया खतखतो येयसर. सो गायज आमच्या हुमणाक खतखतो येयल्लो आसा आणि पोडकाचें हुमण एकदम रेडी आसा, पळोवंक शकता तुम्ही. सो गायज ही असली माझी रेसिपी आईची. आणि अशें कोण कोण वयता अजूनय पोटींग धरूंक, कोणा कोणाक आवड आसा पोटींग धरपाक, आणि मेन म्हणल्यार कोणा कोणाच्या गांवांत अशें मेळटात हे म्हाका कमेंट करून सांगा. आणि आय होप सो तुमकां आयची रेसिपी आवडली आसतली. रेसिपी आवडली आसा जाल्यार लाईक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. बाय.